नमस्कार. आम्ही आसात वारखंड हांगा आसात आणि वारखंडच्यान जेन्ना मोपा इब्रामपूर हसापुराक जेन्ना वयतात लोक तेन्ना लोकांक अशें दिसता की शेतान खंय तरी हरण फुल्ल्या, चवथ लागीं आसा आनी हरण फुल्लें. पूण हे हरण नसून एका गांवठी भाशेन खुळकुळे अशें म्हणटात. आनी आमी मुद्दामून आयज हे पळोवपा खातीर हांगा आयले. जाल्यार हे हरण न्हू जाल्यार ते खुळकुळे जे म्हणटात आनी जे सुकल्या उपरांत ते आवाज येता. सो एकंदर हांगा आमचें एकूच आशिल्लें की लोक खंय तरी कन्फ्यूज जावन हांगा भितूर येतात. भितूर येत आसतना खूब चिखल आसा, उदक आसा. खंय तरी लोकांनी हेची दखल घेवची, कारण भितूर येतना खूब चिखल आसा, पांय शिरता भितूर उदकान आनी चिखल आसा. एकंदर लोकांक हेच सांगपा खातीर आमी हांगा पाविल्ले आसात. तर हे हरण नसून हे एक खुळकुळे आसा आनी पूर्ण जे हे शेत वाठारान आमकां दिसपाक येता. एकंदर हांगा जे आयल्या उपरांत खूब बरें दिसता. पूण येत आसतना खूब चिखल आसा, मागीर उदक आसा, तर सांबाळून येवचें. जायते लोक येवन येवन वयता हरण पळय म्हणून आनी ते फसतात. ते खुळकुळे ते खुळकुळे ते पयशान पळय तुका ते हरणाच सारके दिसता. तुमकां लोक बीन विचारतात दिसता. हय हय, जायते लोक फसतात येतात. हां हां. कितली वर्सां आता 4-5 वर्सां जाली हे फुलतात. कोण उपान उपनान पडींग आहा म्हणून हय, आमच्या भुरगेपणांत सगळे उपतले, बरोबर. रिकामी नासतले शेत हे. हां. आता जाणटे आमचे ना, आता जोताय ना, ताका लागून पडींग पडींग आहा. रोडंडा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी म्हणी.